प्रोसिजन चालू आसा सर, फायलिंग जाल्लें आसा. फाल्यां नाल्यार परवा बोर्डार येवंक शकता आमचे मॅटर. पूण तितले म्हणून तुमकां कांयच रिलीफ मेळूंक ना. रिलीफ दिवना कोण आयकून घेवपाक. तुमकांय 3.5 मीटर हायट दिल्ली सगळ्यांक. 3.5 मीटर हायट आसा. 340 आमचो स्लॅब आसा. सगळ्यांचे परमिशन आसा. हेजेर आमी इतलेंच मागता की गव्हर्मेंटान कितें तरी आमकां हेल्प करचें. हे मोडल्यार मोडून आमकां कितें तरी हेजे दिवचें म्हणून. पूण इतले कश्टान घर बांदतकर आतां लायफ गेलें सर आमचें एक घर बांदपाक. आतां हेजे फुडें आनी बांदपाक शकचे ना आमी, कित्याक आमी काबार जाले आनी एक 10 दीस जगून उरतले आमी. अशें आनी बांदपाक शक्य ना आमच्यान, जावचेंच ना सर. सगळे परमिशन घेवन रावन तुमी घर बांदतकर इल्ले करून परमिशनच घेवपाक सर 4 वर्सां लागली. नेवीचे 1 वर्स लागले येवपाक. दिल्लीच्यान आमकां NOC दिले. पयलीं दिल्लीच्यान येताले, आतां हांगाच्यानच दिता सर. हे मोडल्यार आतां मोडल्यार पूण हेजे कितें तरी आमकां दिवचें, नाल्यार खंय तरी आमकां घर दिवचें. इतलेंच आमी मागता. नाल्यार डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपाक टायम 26 फेब्रुवारीक हे केला. सुप्रीम कोर्टान हियरिंग चालू आसतना तुमकां डेमोलेशन चालू आहा. थ्रू हायकोर्ट, टू सुप्रीम कोर्ट, टू पूण तुमकां हाजे परमिशन सगळ्या नेवीचे सगळ्या नेवीचे आहा, PDAचे आहा, पंचायतचे आहा, सगळे परमिशन आहा. आतां नेवीन कितें सांगलें तुमकां आनी कित्या खातीर तोडटा? हे एक्चुअली हायट वायलेशन म्हणून कितें तरी दिलां आमकां. तेंच्यांनी ऑलरेडी 350 दिलां आमकां हायट परमिशन. पण तोडटा आतां कित्याक? आनी 1 मीटर तोडपा लायला. 1.10. तुमकां उरले कितले? उरले आमकां 2 मीटर. 2 मीटर म्हणल्यार कमी. 190 कितें उरले. 3.5 तुमकां परमिशन दिल्लें आसा पयलीं? हय, पयलीं दिल्लें आहा. आनी तरी आतां नेवी परते आयले म्हणून. परते तेंच्यांनी कितें सर्वे करून सॅटेलायट कितें लायला आमकां तेका कळना. ते सॅटेलायटान तांकां जे हायट वायलेशन कितें दाखयता. कितलीं घरां मोडटा? आयज 3 घरां मोडटा. आतां एक कितले 5-6 दीस चालू जाता. हय, 5-6 दीस न्हू. आतां एक 10 दीस तरी ते थिंगाचे बारीक घरां तोडली. आतां हिंगाचे आतां हे तोडल्या उपरांत तुमची कितें परिस्थिती आसतली? आतां कितें रोडार रावपाचें न्हू. इतले पयशे घालून रोडार रावपाक पडटा. म्हाजो जागो घेवन परमिशन जागो सेल बी सगळे आहा आमचे कडेन. अशें ना की बेश्टे आमी हे केला. जागो घेवन सेल डीड घेवन परमिशन घेवन सुद्दां तुमच्या आतां घरा मोडटा. NOC घेवन नेवची वयले. NOC घेवन बी घरा तोडटा. तुमी PDN बी केल्ले तांकां तुमी लेटर केल्या? हय, सगळें केलां. लेटरां जितली हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान पर्यंत पावला आमी वयल्यान टायम मागला. 26 तारखे पर्यंत आमकां टायम घेवन ते हायकोर्टासून आमकां सुप्रीम कोर्टासून कितें डिसिजन आसा ते पळोवन मागीर कितें आहा तें तोडा तुमी. पूण सद्याक तुमकां रिलीफ मेळूंक ना कांय दिना.